Sorvisoraco borbot, sordogra porozvorto, sorvisoraci mondi, sogle porozvorti, devacha dograr zoruya, tacha mondira zobuya. Devacha dograr zoruya, tacha mondira zobuya. Ishobras lulu borza, sogli rasradui somta. Ekasare lurgodu, anodori timunda. Devacha dograr zoruya, tacha mondiran zobuya. Devacha dograr zoruya, tacha mondiran zobuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाळ आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो सकाळच्या दिसाक हे वेदी भोंवतणी तुमकां पळयोवन आमी खुशाल. देव मंदिरांत माय मोगास येवकार. आज जानेराचो दुसरो दीस. देवाक आमी दिन वासुया. ताचे सगळे देण्या पासत भोव करून हो नातालांचो काळ बरे भाशेन सारूंक आमकां ताणें आपले कृपेन बोल्ली देखून. मागुया मिसांत जोआकी एंटनी विएगस ह्या आमच्या भावा पासत ताची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. जोआकी एंटनीक शासनाची संस्काय सर्गीचे राज जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो भागेली खोर म्हणून मागतना मारिया कार्मेलिना मिनेजीस ही आमचे भयणी पासत तुवें मागुया. तशेंच मागुया बर्थडे समारंभात फ्रांसीस नोरोना, डेंझिल फेर्नांदीस तांकां किरीत देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी. तशेंच आज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव करता जुजे आनी मॅक्सी आनी आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात फ्रांसीस आनी मायोला नोरोना. तांकां सर्गीच्या बाबाचो आशिर्वाद आपल्या लग्नीक जिविताची यात्रा बरे भाशेन चलोवंक तांकां कृपा मागुया. आनी भावां भयणीनो, ह्या संवसारांतली यात्रा आमी करता आसतना आमचे सगळे इल्ली कालतिकाय इल्लोसो दुलोबायेचो मोग आनी सदांच दुसऱ्यां तांय समजीक आनी मोगाळ जावंक कृपा मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सायतीस पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पसत बागेवन सदांच वाळ मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको क्रिसा काकुतको क्रिसा
प्रार्थुया. एकल्याची आमची काशा इथे सहा मागणी वेदीचेर दवरतना आयज जावन आमचे PPC फिरगोज गवळीक सभा व गवळीक फिरगोज सभेच्या स्थापने खातीर अधिवेशनां सेशन्स सुरू जातात. ह्या सेशनांनी सगल्यांनी जाता तितल्यांनी म्हणजे आमंत्रण केलां तितल्यांनी बरे भशेन वांटो घेवंक मागुया. ह्या आमच्या देव मंदिराचेर पवित्र आत्म्याची भरपूर शक्ती लाभूं हांगा एकठांय जातल्यांक त्याच पवित्र आत्म्यान तांची मनां काळजां उजवाडावंक मागुया. आज आमचे बरोबर फादर लिओ फेर्नांदीस पास्टरल सेक्रेटरिएट हाचो संचालक हाजीर आसतलो. हें पयलें अधिवेशन हें पयलें सेशन बरे भशेन जावंक मागुया. आमचे PPC वांगडी तांणी जायतो बरो वावर केला आनी करीत आसा तांचे बसत मागुया. देवा आमचे बापा, जेन्ना तुजो पूत आंकवार मरितावन जल्मलो तेन्ना तो सगल्यांतूच पातक मात सोडून आमचे सारको जियेलो. ताचे सवें की आमी नवी रोसना जाल्या देखून दिसान दीस काल्तिकायेन हे संवसारांत जिवीत जियोंक ताणें घडोवन हाडिल्ले पवित्र सभेचो मोग आमी करूं आनी सदांच सेवे चाकरेन आमी जियोंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन जिवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यान फोटकिरो कोण? जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मांडून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता तो बाप्पा मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश अरंबाक तान तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तान आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तोगलो जाल्यार तुमी बाप्पा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बसयलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकोवण मेळटा ती खरी, फटकिरी न्हय. देखून हे शिकोवणे प्रमाणें चलात आनी ताचे सवें रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात. हे परी तो दिश्टी पडटलो आनी ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणातान पयस करचो ना. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोरेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं वचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिल्ली. जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दोन सोरेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली.
शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खे पृथ्वेक गणगणान सोरेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. उद्गार. Soy solvis vora, soy solvis vora, soy solvis vora, soy solvis vora. जायती पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy solvis vora, soy solvis vora, soy solvis vora, soy solvis vora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांवांची गोवायकी ही. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना सुदैवानी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्याक तान पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पोरगूट केलें. ताणें ना मुळें ना. ताणें उक्तीपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. ताणें ताका म्हळें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें ताका म्हळें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हळें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवांवान म्हळें, इजाईयस बाखणारान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयलेले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय? तूं एलिजा न्हय? आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवांवान परतिपाक केलो, हांव स्नान दितां तें उदकान दितां. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दनाचे पोलतडी जुवांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बडी भावांनो, एक फांकी थियोलॉजियन बरयणार विलियम बर्कले बरो फांकी देवगिन्यानी मनीस. ताणें आमचे न्यू टेस्टमेंट नवो कोरार हाका 27 पुस्तकां आसात. हे 27 पुस्तकांची अभ्यास केला आनी पुस्तकां बरयल्यात. विलियम बर्कले म्हणटा, 2 घडण्यो, 2 मोमेंट्स प्रत्येक मनशाच्या जिवितांत गरजेचे. तो म्हळ्यार ताचो जल्म, जल्माची तारीख, आनी जे दिसाक ताका थावे जाता, देवान म्हाका कित्याक संवसारांत धाडला. The why and the purpose of my life on this planet. The first is my birthday, the day I was born. आमी सगळीं आमचे जल्माची तारीख जाणा.
नकळो जाल्यार आमी सोदून काडटा बो करून आज हांव भुरगो पाद्री कसो 45 years अगो एक इगोर्जेंत आहलो. ते इगोर्जेंत म्हयन्याचे मीस आहा तेन्ना लोक इगोर्जेंत धांवन येतालो आनी तेचे लागीं हांव विचारतालो कितें जाय. हो मनीस मेला ताची जल्माची तारीख जाय आनी हांव म्हणटालो तो मेलो आतां तारीख कित्याक ना हुर्साचेर घालपाक. ताका जाय आसली तारीख आपल्या बापायची वा आवयची जाणटी ती 45 years ago नाव खुर्साचेर घालूंक जाय आसलें पेंट करताले ते लोकडाचो खुरिस्तो बॉर्न डेट घालतात. खुर्साचेर जल्माची तारीख घालूंक ते सोदूंक भोंवताले इगोर्जेंत पुस्तकां जल्माची त्या मनशाची वो बापायची वो आवयची वो शेपायची शेमायची. आनी म्हाका खरेंच विचित्र दिसतालें कित्याक जिवी आसतना ह्या मनशाची बर्थडे बी कांय केली ना ताणें. ताका गोमयल्लें ना खंयच्या दिसाक ती जल्मली ती. जेन्ना पोर्चुगीज पासपोर्ट करपाचो बोबाड जालो तेन्ना सगलीं मेलेलीं जिवी जालीं. सगळे मेलेल्यांचो उगडास आयलो. सगळे गांव भोंवली आमी. ती खंय काजार जाल्ली म्हजो शेपाय हो ग्रेट ग्रँडफादर केन्ना जल्मल्लो तेन्ना तारखेचो उगडास आयलो. Very important in the moment of a person's life is his birth. तो संवसारांत येता संवसाराचो उजवाड पळयता आपल्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान तो संवसार पळोवंक लागता. दुसरी तारीख आमकां सगल्यांक एकदम गरजेची आनी ती म्हळ्यार हांव कित्याक आसा संवसारांत. द वाय एंड द पर्पज the meaning of my life here on earth. पळयात आयचे शुभ वर्तमान सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट इज क्लियर. म्हाका कित्याक धाडला सोर्वुंडाराचो मारूक तयार करूंक सोर्वुंडाराची वाट तयार करूंक सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरण्यांत बोबाट मारतलो हांव ताळो. He knew perfectly well his mission, the purpose of his life on earth. He discovered. ताणें सोदून काडलो ओरोण्यांत मोव आनी थोड खात आसतना ताका कळ्ळें म्हाका कित्याक धाडला देवान सोर्वुंडाराची वाट तयार करूंक. And he did it to the best of his ability till death. देखून पवित्र सभा म्हणटा मोन्नान पुरान मोर घालून विश्वासी रावलो सोर्वुंडाराक. कोण जिवां बाती. देखून जेजू वाकणटा जिवां बातिस्ता येतलो व्हरतो आनी कोणूच संवसारांत जल्मूंक ना. भाव भयणीनो आज आमी घरा वयता आसतना नव्या वर्सांत आमी आसा दुसरो दीस सगल्यांनी आमी सोदून काडूंक जाय द वाय द पर्पज ऑफ माय लायफ हियर. हांव कित्याक आसा संवसारांत. हांव कित्याक आसा संवसारांत. कांय वर्सां फाटीं एक तियात्र बरयल्लो आमचो सोंपिल्लो फादर फ्रेडी डिकॉस्टा हाणें. ते तियात्राचें नांव जावन आसलें हाता पिता देव दिता. तियात्राचें नांवच आसलें खाता पिता देव दिता. म्हणजे ह्या संवसारांतली वाट आमी कांय जाणांक चलूंक जाय म्हूण म्हाका धाडला म्हूण धाडला हांव आहा म्हूण आहा ना बाबा. ऑल ऑफ अस हॅव अ मिशन हॅव अ पर्पज इन लायफ. Some of us we discover for sure. Some of us take years to discover. बघून जॉन बातिस्ता आज आमकां सांगता
ताची तपासणी करूंक फारिजेवांनी धाडलेले मनीस, तूं मेसियस न्हू, तूं प्रवादी न्हू, तूं येवचो आसा तो एलिजा न्हू, तूं कोण? तूं कित्याक हो स्नान दिताय? तूं कोण? लोक ताचेशी धांवून वयतालो. People were already aware of their sinful nature and a desire to turn back to God. तूं कोण? आनी जॉन बाप्टिस्ट सांगता ताका, हांव एक ताळो, हांव एक ताळो, आनी जो कोण म्हजे उपरांत येता ताचे वाणांची वादी सोडूंक म्हाका फावना. जॉन बाप्टिस्ट दाखोवन दिता, बागेन जिवांवूच सांगता, ओ मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा जो, हांव न्हय, ताची शिंव आसात. He was so humble in his mission to proclaim Christ. म्हणून आयज आमी एक एकलो आमकांच विचारुया, म्हजो वावर, ही यात्रा म्हजी संवसारांतली, ताची डिस्कवरी करूंक हांवें जाय. म्हाका कित्याक देवान धाडला. आनी एक पावट हांव जाणा म्हजें मिसांव, हांव जाणा म्हजें कार्य, हांवें पोट तिडकेन एक कार्यांत वांटो घेवंक जाय. देखून आज आमची PPC वांगड्यांक तयारी करूंक हें अधिवेशन सेशन्स आमी म्हणटा, कोंकणी भाशेन अधिवेशन सुरू जाता. जायत्यांक घडये आंग काडलें, ना म्हाका कित्याक पडला. जायत्यांनी घडये म्हणलें नाका, आमी आनी तातूंत पडोंक नाका. ही फिरगोज आमची. वी बिलोंग टू दीस चर्च. आनी सो म्हाका गोर बासूंक जाय. हांव ही पिरगोजेचो वांगडी. केन्ना जल्मता तेन्ना, क्रिस्म कुमन्यांक येता तेन्ना, काजार जाता तेन्ना, मरता तेन्ना आनी सिमितेरीन मातयेक लायता तेन्नाच ना बाबू. इट इज अ pity for many of us who feel that we are members of the church for hatch, match, dispatch. Hatch, match, dispatch. जल्मला, लग्न जाला आनी सिमितेरीन पावला, इतलेंच म्हजें काम. वोट वॉज भोंगो ताजें. जरी तर आमी आख्खें जिवीत भर वी डोंट डिस्कवर माय पर्पज इवन एज अ क्रिश्चन. बागेन आज जॉन बाप्टिस्ट आमकां देख दिता. हांव एक ताळो, ओरोण्यांत बोब मागतलो, सर्वेश्वराच्यो वाटो नीट कराय. आयज आमकां देवान ताळो दिला, देवान आमकां गूण दिल्यात, देवान आमकां वेळ दिला, देवान आमकां इतल्या इतल्या देण्यांनी भरल्यान एका दिसाक तुवें आनी हांवें देवाक हिशोब दिवंक जाय. देवाच्या स्थाना मुखार उबी रावंक जाय आनी खात्रेन सांगूंक जाय, भाग्योन पावलो भाशेन, हांव बरें झुजलो, हांवें धांवन काडपाची आसा ती हांवें धांवन काडली. आतां नितीवंत नितीदार म्हाका इनाम दितलो, कित्याक हांव ताचे बसत वावुरलां. ही कूड प्रावडली से दॅट, कित्याक ताणें आपलें जिवीत जेजू खातीर झुरयल्लें. आपल्या खातीर न्हय, हांव जियेता हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सोबीन जियेता. बांबडीनो आयजसान हें अधिवेशन आमचे गांवांत सुरू जातात. मागवी हांगा येतले सगळे भाव भयणां आनी आमकां देवान आमकां दिल्लो वावर, देवान आमकां दिल्लें मिशन आमी डिस्कवर करूंक, सोदून काडूंक आनी तें शांती पावोवंक. पेटवणीचें गीत करुया. गायन गावया दुपाचो जसो परबोड, C16 पान 35, C16 पेज 35.
परमेश्वरा वरदाना समेसानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना समेसानी भेटोची दुबासो जोसो Domodowi córka sorga Wyzwoli amci dana Wysłara ratucie Boga Pormysłora Wardana Somesani Bedroci Pormysłora Wardana Somesani Bedroci बरी भावनी आमचे बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाखानी महिमे आमच्या न्याके पवित्र वेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा तुजी भुरगीं हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन इंदेणी भेटयतात ती तूं दयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावरतान आनी भोगतीन सोत मानता तुरे नवे वर्सान आमची क्रिस्ती जिविताची यात्रा उदीक उर्बेन आनी बावरतान करून आनी अशें स्वर्गार भरपूर संतोश आमकां मेळो म्हूण मागता तुजे पुता जेजूची नावी आमेन सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं आमची काळ जावं बारी आमी ती सर्वेस्वराय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयर वशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासनीक शब्दान मोगाचे पुतान आपणाचेर घेतली आमची अशक्ताय अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट हो कितलो अजापांचो सोमेस्त मनशांक जिवीत देवा गेलें एका मनशा वरवीं तुवें फाव केलें देखून सगळ्या देवतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दौलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानीक संवसार भरल्या तुज्या वैभवान हूं सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय हूं सर्गी तुका जय जय देवा आमचे बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय भोव मोगाळ देखून तुजे ताय आमचें उपकारी मौन दाखोवंक हे नवे वरस तुवें आमकां फाव केला म्हूण मना काळजान उपकारी आमी जावंक ह्या विधी भोंवतणी आमी एकठांय आसा आनी हो उंडो आनी सोरो तुजे मुखार आमी हाडटा हे आमचे देणेचीर बापा तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं अशें तुवें आमकां दिला तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले आपले मोन्नाची आदली राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची
तेच परी जेवण जातोच ताणें दाकासरान बोललेली कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिवन म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक गरोराचें हें रोगत. पातकेंचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडसाक खोरात. भावार्थाचो गूड पोरगुटुया. जेजू जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलोली ताची कूड आनी आमचे पासत कुर्सार खिळायलोलें ताचें रोगत, वारयलेलें ताचें रोगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून हे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर आज ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमकां दितना त्याच तुज्या पवित्र आत्म्याचे संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा कडेन मनोवचे आनी काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. सोंपून गेल्ले आमच्या भाव जोखीची काकलूत कर. ताका आनी सगळ्या मेलेल्या तुजे सर्गीचे राजान घे. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिजो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरनूत आमचो आस्कारी बागेवन मिगेल आनी सूर काडी तुका मनवल्यान ते भोगतां बरोबर एका दिसा सर्गी राज्यांत आमकां पावय. कुश्टान दुखेक सांपडलेल्या सोमेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमचे क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी तुवें शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दिलाय तें मिसांव तो वावर ओळखून घेवंक दिसान दीस तुजो मोग आमी ओळखून आमी अजाप जावन तुका वाखाणूंक पावूं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन वा घेवन जिवा बातिस्ता भाशेन आमकां देवान दिल्लो वावर आमकां देवान दिल्लें मिसांव उदीक आनी उदीक आमकां थावें जावंक आनी तें मिसांव उर्बेन उमेदीन आनी एकचारान आमी तें शांती पावोवंक बरोबर म्हणुया. आमचे तुमचो बापा सर्गीचो तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटन ते आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. जर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी ह्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. शलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हे जेजूक पोरगुटूंक ओरोण्यांत बोबार मारतलो ताळो जॉन बातिस्त हे जेजूक गोवाय दिता. हो जेजू आज आमचे काळजांनी येता. एक एक आमकां ताणें दिल्लें मिसांव शांती पावूंक ताची ओळख घेवंक आनी आमचे मिसांव हे संवसारांत जियोंक आमकां बोल दिता. हे ताचे जेवणांत वांटून घेतिली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कोमेवच्या वेळार गायन गावुया. D302 मोगा वांटप पान 64 D32 पेज 64. देवा उदोर मोगार घेता देवा उडो ओडूर वांटा तशेंच आमकां फावो जाली इरुदेणी वाटून आमी सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा कोरी बाबूळ सोगली सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा कोरी बाबूळ सोगली मोगा वांटप जाता विसान चलतात घरांत चलतात गांवांत दोमोसरे पेटोनेचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता ब्रिगेड साक्षी दिवो सदा सरकार सोतो सुजो जाता ब्रिगेड साक्षी दिवो सदा सरकार सोतो सुजो भुकेक लागून पिडेक लागून बाबूळ रोटार दुखीर बुडून चलया आमी संवसार भोगून दुका बसून काळजा बसून गरजे वता पावरूंक देसून बोरवासाची दिवली भेटोवन गरजे वता पावरूंक देसून बोरवासाची दिवली भेटोवन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा हे संस्कारांत वांटो घेवन तुज्या पुता जेजूच्या जेवणांत तुवें आमकां आज वांटो दिलाय. ह्या नव्या वर्सांत तुजो पूत आमकां दिता ते मिसांव अदीक ओडकून घेव आनी उर्बेन हे मिसांव शार्ती पावूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन.
भाव भयणीनो, आज सांजे 6:30 वरांचेर आमचें पयलें सेशन PPC फॉर्मेशनाचें. PPC वांगड्यांक, मॅट वांगड्यांक तशेंच आदले PPC वांगड्यांक सांगताक ह्या अधिवेशनांत वांटो घेवंक आमी उलो मारता. आमचे इगोर्जेन तें जातलें 6:30 वरांचेर. आनी ते उपरांत इल्लोसो सूप कितें आमी घेतले म्हणटच सगळीं आमी एकामेकाक आदार दिवया. येता आसतना एक कादेन, एक पेपर, पेन घेवन येवचे, नोट्स घेवपाक. काल जाणी वांटो घेतलो आमच्या ह्या उत्सवीक कांतारांची सांज, जाका आमी देव बरें करूं म्हणटा. जायते गांवचो लोक आयलो. वेर्नांतान, मडगांवांतान, शिल्लींतान, थिवींतान, शिवोलींतान, मार्सेलांतान लोक आयलो. आनी घोडी आमी तालिगांव कारांच पावूंक नात. जायते फावटी विचित्र दिसता. हे नव्या वर्सांत मनान दवरया, आमकां एक एकल्याक म्हज्यान म्हजे पवित्र सभे पासत कितें करूं येता. हांवेनूय एक एकल्यान वांटो घेतलो, काम केलें, सगळें वातावरण दुसरें जातलें. ह्या जुबली इयर उत्सवीक वर्साक आमी कॅलेंडर छापून हाडल्यात आनी फकत 50 रुपया ह्या कॅलेंडराचो प्रायस दवरला. हांगानूय कोल्हापूरसान छापून हाडल्यात ते. तुमच्या घरांनी तुमी व्हरचे. 50 रुपयांक खरें म्हळ्यार कांय येना. आतां आमी नुस्त्याच्या बाजारांत घेतल्यार 50 रुपयांक वांटो ना. आमी व्हरुया, दुसऱ्यांकूय दिवया. आमच्या गोच्च्यांक, हांगा तुवें शिंपडलेल्यांक न्हय तालिगांवूच दुसऱ्यांकूय दिवया. गोमुदी हें उत्सवीक वरोस आमचें ताळगांवकारांचें. दुसरे सुवातेर आमी ती मार्क्स आनीक बॅग्स तयार केल्या, तांचोय आमी वापर करुया. आनी सगल्यांक तुमकां ताळगांवचो पोरजोळ घराघरांनी आपआपली कॉपी येतली. PPC वांगडा लागीं मागता आपआपले नंबर्स फामिली प्रमाणे व्हरचे. कॅलेंडरूय व्हरूं येतात. सांगताक आमी ह्या वर्साची सुरवात केल्या. जायत्यांनी म्हणलें, फादर नवे वर्स सुरू जालां कशें दिसलें. ही कार्यक्रम, ही कार्यावळ करून सोंपता तेन्ना कोणें कोणें म्हणलें, फादर नवे वर्स सुरू जालां अशें दिसलें. देर वॉज सम एक्टिविटी. आमी आमचे पवित्र सभा ताळगांवची जिवाळ करूंक आमी वावरुया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. शेवटाक गायन गावया F21. संवसारान वचूंक जाय, पान 9 आनी 5, F21, पेज 95.